सुमार 99% सरकारी सेवक हे मध्यम वर्गातले म्हणटकर आपले आर्थिक व्यवस्थेची आखणी करून तो रीण काडटा। मात आता अचानक सरकारान HBA बंद करून सामान्य मनशाचेर अन्याय केला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुमकां खबर आसतलें की गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचे जे हाजे पयलीं जनरल सेक्रेटरी जे आसा आमचे बाब मोहनदास लोलयेकर तशें हांवें हाज्या पयलीं एक पत्रकार परिशद घेतिल्ली की हावसिंग एंड बिल्डिंग अलावन्साचेर। ताचे नंतर मोहनदास बाबाच्या नेतृत्वा सकयल आमचे एक डेलिगेशन फायनान्स सेक्रेटरीक मेळ्ळें त्या बाब हवालदार, आनी ताका आमी सांगलें की हे जे तुमी रिट्रोस्पेक्टिवली तुमी जे HBA गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे बंद करतात, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट. We are not opposing. We know the state exchequer has been burdened. There is no money with the government. CM himself is on record की फायनान्शियल क्रायसिस असं. अशा सगळे असताना तुम्ही स्कीम जी आहात ती विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एप्लिकेशन्स बंद जर केल्ल्यो किंवा or else you would have stopped the scheme, you would not have opposed it. But retrospectively करून तुम्ही हजारांनी जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हांकां त्रासान घाल्ले आसा. 90% जे गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात, 90% न्ही 99 म्हणला जाता की गव्हर्नमेंट सर्वंट हे मिडल क्लास फॅमिलीतले, आणि घर म्हणटा तो मनीस लायफान एकदाच करता, कारण मिडल क्लास मनशाक एफोर्ड जाना की 2-2, 3-3 घरां बांदपाक किंवा फ्लॅट घेवन. आणि जो मनीस असता मिडल क्लास तो एकूचदा हे घेता लायफान घर, आणि बँकेतल्यान लोन घेता, पर्सनल लोन घेता, आणि बाबडो कर्जान बुडिल्लो असतात. कॉमन मॅन जो असता गव्हर्नमेंट सर्वंट मिडल क्लासाचो हो आपलो लोन घेवपाचो कॅपॅसिटी जो असता तो आपल्या पगाराचेर थारायता. तो आपले बजेट मॅनेजमेंट करता, म्हयन्याक इतलो घराचो खर्च आसपाक जाय, इतले भुरग्याचे शिक्षणाक पयशे जाय, इतले आरोग्या खातीर पयशे जाय, हे सगळे करून बेसिकली फायनान्शियल मॅनेजमेंट, बजेट मॅनेजमेंट करून आपली EMI जी आहा ती थारायता, आणि अकॉर्डिंगली बॉरोईंग कॅपॅसिटी जाका म्हणटा आमी, बॉरोईंग कॅपॅसिटी हे पण आपलो लोन घेता. आता अचानक गव्हर्नमेंटान HBA बंद करून रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट करून ही स्कीम बंद करपाची घोषणा केली. म्हणजे समाजाच्या बारीक घटकापर्यंत आपलं सरकार पावतलो म्हणटा तू बारीक समाजाच्या बारीक लोकांक काबार करपाक उडिल्लो आहा, जे मिडल क्लास लोक हांकां तूं सोंपोवपाक उडिल्लो आसा. कारण मुख्यमंत्र्याक काय फरक पडना, कारण मुख्यमंत्र्याक पगाराची गरज ना, ताचे बरें चलता मायनिंग ट्रिब्यू वयल्यान. आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक मागतात, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसूं, RDA आसूं, ट्रान्सपोर्ट आसूं, पुलीस डिपार्टमेंट आसूं, खंयचेय डिपार्टमेंट आसूं, पर्सनल डिपार्टमेंट, ज्या लोकांनी एम्प्लॉयजांनी जय डिपार्टमेंटांनी लोन घेतिल्ल्या हांच्यांनी आपल्या बँकेनी फाल्यां वचचें आनी मातशें हाचेर चौकशी करची, आणि सरकारान हाचेर क्लियर येवचें की तुम्ही अजूनही हे लूटफूट चालू दवरतले जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्ष कितें करपाक जाय हे आमी तुमकां सारकें दाखयतले येणाऱ्या दिसांत.